पुलिसांनी भितर वडवूनच दाखोवचे म्हूण पेडणेच्या पुलिसांक मोरजे आशवेच्या लोकांनी चॅलेंज दिल्या। पुलीस स्टेशनार बसून लोकांनी पुलिसांक चॅलेंज दिली। भारत स्वाभिमानाचे लोक बरोबर आशिल्ले, मात पुलीस तांचेर हात घालूंक तयार नात। आशवें फातोडेर मेरेन फॉरेनरांचे पार्ट्यांचो धुडगूस चलता, सगळ्या गांवांक कणकण मारता। लोकांनी पार्ट्यां आवाज काडलो, रस्त्यार देंवले म्हूण पुलिसांनी पार्टीवाल्यांक सोडून लोकांचेरच FIR घालो। आज आमी पुलीस स्टेशन पेडणेचेर चाल करून गेल्यात। आमकां अरेस्ट करचे गव्हर्मेंटान आनी लोकांक दाखोवन दिवचे जे खरोखर कायद्याचे रक्षक आसा ते कशे, जे आंदोलक आसा जे डेमोक्रेटीक वे लोकांचे प्रश्न सामाजीक विशय हाताळटा तांकांच खंय तरी तुरुंगात डाबले वता किंवा तांचेर केसी जाता हे दाखोवन दिवपा खातीर आमी आज पुलीस स्टेशनार आयले। वी रिक्वेस्टेड देम टू अरेस्ट अस। जर FIR फायल केल्या तर तुमी आमचेर अरेस्ट कित्याक करना? पण आज पुलिसांनी असमर्थता दाखयली आमकां आनी उलट अशें दिसून येता की कोणाच्या तरी दर्पणा खाला ही अरेस्ट करपाक किंवा FIR फायल करपाचो जो आमच्या आंदोलकाचेर जो आवाज चिरडून उडोवपाक किंवा काही ग्रामस्थ जांकां हो त्रास जाता तांकां चिरडून उडोवपाचो जो प्रयत्न चल्लो आसो तो निशेध आज हांगा येवन आमी केल्लो आसा। सरकारी यंत्रणा अजून पर्यंत जाय ताची देख घेना। आमच्या आंदोलनांतल्यान विशय एकूच आशिल्लो की ह्यो ज्यो पार्ट्यो ज्यो दितात तांकां परमिशनां जी दितात ती मॉनिटर तुमी करची। There's full noise coming from the other side of the river. Parties going starting from 11 until 6 in the morning. पुलीस कसलीच एक्शन घेतली गेलो असना आमी कंप्लेन केल्या उपरांत आनी इतल्या लावड म्युजीक घातलेले आसता की आमी सांगून सुद्दां कोण आयकपाक रेडी नासता, म्हणून आमी ही स्टेप घेतले। ताका लागून पुलिसांनी तरी सहकार्य करपाचें म्हणून मागता आमी। 47वी राज्य एथलीट सर्त RCC फातोड्ड्यान जिखले। पणजेचो पंगड उपवस्थात जालो। वैयक्तीक गटांत युवराज सिंह आनी रेजमा फेर्नांडीस बेस्ट एथलीट थारली। आतां सिंथेटीक ट्रॅक आशिल्ल्यान गोंयचे एथलीट्स बरे तयार जातात म्हूण गोंय एथलेटीक संघटनेचो सचीव परेश कामत म्हणटा। From the north to the south and from the east to the west. With the true spirit of sportsmanship. इंडिविज्युअल चॅम्पियनशीप जे आसलेले तो युवराज सिंग म्हणून आनी बॉयजान आनी गर्ल्सान हे रिजमा फेर्नांडीस ते डेकोटॉइन पॉयंट्स आसता ताजेर आमी बेस्ट परफॉर्मन्स दिता। RCC फातोड्डा हे ओवरऑल चॅम्पियन्स आसलेले बॉयज आनी गर्ल्सान सुद्दां। RCC पणजी ही रनर्स अप आसली दोन्ही सेक्शनांनी। For last 2 days we had around 68 events. बरो परफॉर्मन्स बरे आले। आमकां सिंथेटीक ट्रॅक मेळिल्ल्या कारणान परफॉर्मन्साक भुरग्यांक इम्प्रुवमेंट मेळटा आनी आतां गव्हर्मेंटान ग्रावंडूय आमकां यूज करून दिला। सो आय एम थँकफूल टू स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आमच्या एथलीट्सांक हो ग्रावंड यूज करूंक मेळ्ळा म्हणून। ताका लागून परफॉर्मन्स बऱ्या पैकी जाल्या। एक 2-3 स्टेट रिकॉर्डूय न्यू जाल्या। 2-3 इव्हंट डिस्कस तो बी हो नवो रिकॉर्ड जाल्लो हा। लॉंग जंप नवो रिकॉर्ड जाल्लो हा। ते आमकां परफॉर्मन्स वायज बरें हा। फुडल्या वर्सा हाज्या परस चड परफॉर्मन्स बरे येतले आमकां अपेक्षा आसा। इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।